नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया पोस खरवस। पोस करपाक आमकां कीट जाय। या हांवें अर्द लिटर कीट घेतला। तातूंत घालपाक आमकां नाल्लाचो रोस काडून घेवपाक जाय। ही हांवें एक नाल्लाची सोय घेतल्या। रोस काडटा आसतना बरो दाट काडून घेवपाक जाय। हातूंत हांवें उदक घातलां। बारीक पयली वाटून घेवया। सोय हांवें वाटून घेतली। ताजो आमी रोस काडून घेवया। थोडे उदक घालून ही सोय हांव परत एकदा वाटून घेता। परत एकदा हांवें सोय वाटून घेतली। हो हांवें 2 कप नाल्लाचो रोस काडून घेतला। 1 कप किसून घेतलेलो गोड घालता। गोड घालता आसतना तुमच्या आवडी अनुसार थोडेशे कमी जास्त केल्यार जाता। गोड आमकां सगळे विरगळून घेवपाक जाय। नाल्लाच्या रोसान गोड सगळे विरगळून घेतले। गोड आनी नाल्लाचो रोस मिक्स करून घेतल्यानंतर तातूंत आमी चीक घालूया। बरे मिक्स करून घेवया। गाळून घेता। तातूंत घालता वेलचीची पावडर। वेलचीची पावडर घालून ढवळून घेवया। आणि हे आता आमकां उकडून घेवपाक जाय। हे सगळे मिक्स करून जाल्यानंतर हांव दुसऱ्या आयदनान घालून घेता। ज्या आयदनान म्हाका उकडत दवरपाक जाय त्या आयदनान घालता। हांव 2 आयदनांनी उकडून घेता, ताका लागून 2 कडे घालता। उदक अशें बरें खतखतून घेवपाक जाय। ताजेर हांवें आयदन दवरता। ताजेर एक हळडीचें पान घालता। हळडीचें पान तुमचे कडेन ना जाल्यार स्किप केल्यार जाता। हाजेर झाकण घालता। वयर अशें घट्ट झाकण लावया। 20 ते 30 मिनिटां हाका स्टीम दिवया। हे पळयात खरवस उकडून जालो। गॅस हांवें बंद केली। पळयात एकदम मस्त उकडला। आता हो आमकां थंड करून घेवपाक जाय। थंड केल्यानंतर ताजे कुडके करपाक जाय। पोस हांवें थंड करून घेतलो। तातूंतली हळडीची पानां काडून घेता। पोस खरवस बरो सॉफ्ट जाला। पोस केला खरवस खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत स्वस्त राहात। देव बरे करू।